2021 भितर म्हणजे 22च्या इलेक्शना पयलीं एक मोठो स्कॅम हो गोंया भितर घडलो. तो जवळ जवळ PWD डिपार्टमेंटा भितर 368 पोस्ट जे आसात 2021 म्हाका दिसता सप्टेंबर म्हयन्या भितर एडवर्टायजमेंट जाल्ले आनी सरकारान घाई गडबडीन ते पोस्ट घेवपाचे प्रयत्न केलो. तातूंतल्यान मागीर एक गजाल स्पश्ट जाली की हे जे पोस्ट जे आसले TA आनी JE पोस्ट PWD डिपार्टमेंटा भितर की मोठो स्कॅम. भुरग्यांनी कितलेशेच पयशे दिले आनी जॉबा खातीर आनी ज्या भुरग्यांक मार्क्स वाडोवन पास करपाचो यत्न सरकारान केलो. सरकारा भितर त्या वेळाचेर आमदार आसले आनी आतांचे कॅबिनेट मंत्री बाबूस मोन्शेरादान सरळ सांगलें की 70 कोटीचो हो मोठो घोटाळो म्हणून. मागीर मोठो बोवाळ जालो आनी सातत्यान हो विशय आमच्या पार्टीन गोवा फॉरवर्ड पार्टीन हो लावन दवरलो. म्हाका याद जाता की आमी एक घेराव घातलो. तुम्ही पत्रकार भावांक सगळ्यांक खबर आसतली की 4 वरां PC प्रिन्सिपल चीफ इंजिनियराक आमी पणजी घेराव घालून दवरलो 4 वरां. ताजे उपरांत दिल्ली मेरेन आवाज गेलो. आमी गव्हर्नराक लेटर केलें. इलेक्शन लागीं पावलें म्हणटकीर आमी कमिशनराकय इलेक्शन कमिशनराकय आमी लेटर केलें आनी तात्पुरते पोस्ट होल्डार दवरले. ताजे नंतर मुख्यमंत्र्यान आमकां एश्युरन्स दिलें की आपूण ताजेर सखोल चवकशी करता म्हणून आनी ताणें 3 मेंबर कमिटी काडली विजिलन्स डिपार्टमेंटान. विजिलन्स डिपार्टमेंटान कमिटी काडली. विजिलन्स डिपार्टमेंटान सरळ सांगलें की हे जे कितें पोस्ट घेतलात ज्या पद्दतीन रिक्वेस्ट तेतून भितर मोठो स्कॅम आसा तेन्ना हे टोटल एंटायर जे आसात पोस्ट स्क्रॅप करचे आनी नवीन फ्रेश एडवर्टायजमेंट घेवन हे पोस्ट घेवचे. ताचो पळय एक नोटींग आसा हे विजिलन्स डिपार्टमेंटाचे आनी हे चीफ सेक्रेटरीचे दोगांचे नोटींग आसा आमचे कडेन. हांव तुमकां दिता. तातूंत सरळ बरयला की नव्यान जेन्ना पोस्ट घेतले तेन्ना नवीन पोस्ट परत रिक्रूट घेवचे आनी नवीन भुरग्यांक चान्स संदी मेळची म्हणून एंटायर प्रोसेस परत करचो. पण मुख्यमंत्र्यान तातूंत भितर एक शाणेपण कितें केलें विजिलन्साचो रिपोर्ट आयले उपरांत एडवायस घेवपा खातीर ते जे आमगेलो एडवोकेट जनरला फुड्यान ती फायल धाडली. एडवोकेट जनरल कितें सांगता की जे पोस्ट आसात ते फक्त एग्जाम परत घेवया. एडवर्टायजमेंट जी पयली आसली ती तशीच आसूं दी. फक्त आमी एग्जाम परत घेवया आनी आमी परत त्या भुरग्यांक घेवया म्हणून तसोच आमी काल एक एडवर्टायजमेंटूय दिला. हातूंत भितर चीफ सेक्रेटरी सांगता हातूंत स्कॅम आसा. ऑन द फ्लोरा भितर आनी आमकां काब्रालान आमचे पार्टी प्रेसिडेंटाक आमच्या आमदाराक एश्युरन्स दिलें की आपूण एंटायर पोस्ट आसा ते स्क्रॅप करतलो आनी नवीन पोस्ट घेतलो नव्यान. तशें करनासतना ज्या भुरग्यांक पयलीं सेटिंग जाल्लें त्याच भुरग्यांक परत घेवपाचे मागीलदारांतल्यान हो सरकाराचो एक प्रयत्न आसा. स्टाफ सिलेक्शन कमिटी म्हणून मुख्यमंत्र्यान व्हडली घोशणा केली आपूण सिलेक्शन स्टाफ सिलेक्शन कमिटीच्यान पोस्ट घेतलो म्हणून. तें कांयच जायनासतना ह्याच भुरग्यांक परत री एग्जाम घेवन मागीलदारांतल्यान घेवपाचो हो सरकार प्रयत्न करता. तातूंत भितर अनेक शोकांतिका मेळ्ळा पळय. काल बीजेपीच्या ही एडवर्टायजमेंट काल बीजेपीच्या सोशल मिडियाचेर बीजेपीचो लोगो घालून ही व्हायरल जाता. नाल्यार बीजेपीन आपले हे लावचो थंय बोर्ड लावचो आपले डिपार्टमेंट म्हणून PWDचो बोर्ड काडचो. सरकार कशा पद्दतीन सत्तेचो दुरुपयोग करता हाचें उत्तम उदाहरण म्हळ्यार तें. हे आमी सांगनासले ताजोच कलीग जो आतां कॅबिनेटा भितर आहा बाबूश मोन्सेरात केन्नाय खूब लेट उलयता पूण बरें उलयता. पयलीं बी स्मार्ट सिटीचेर उलयलो तो खूब लेट उलयलो पूण बरो उलयलो. सरकारा भितर जें कितें स्कॅम जाता तें उगड्यार हाडटा लोकां मेरेन हाडटा. आमी सरकारा कडेन नमळायेन मागतात आमचो हो विशय जो आसा हो आमी लावन दवरलेलो आसा. आमचो येणाऱ्या अधिवेशना भितर आमचो आमदार आनी आमच्या पार्टीचे अध्यक्ष हो विशय लावन दवरतलोच. पूण सरकार आमकां हावजा भितर फोट उलयता हायकोर्टा भितर फोट उलयता आनी मागीलदारांतल्यान हे पोस्ट परत घेता. ह्या 2 वर्सां भितर जे भुरगे पास आउट जाल्ले त्या भुरग्यांक खरें म्हळ्यार संदी मेळपाक जाय आसली. जर नवीन एडवर्टायजमेंट जाल्लो जाल्यार ते भुरगे नवीन भुरगे जे कोण आसात ते एप्लाय करपाक शकता आसले. ते करनासतना जे पयले एडवर्टायजमेंट 2021 29/9/2021 जे एडवर्टायजमेंट जाला ज्या भुरग्यांनी एप्लाय केल्ले फक्त ती एग्जाम परत घेवपाची तेणी टायम टेबल बी सगळो दिल्लो आसा.